आता खबरो विस्तारान। कर्नाटक सरकारान केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडून कळसा बंडुरा खातीर पर्यावरणीय दाखलो मेळयला। सरकारान म्हादय प्रश्न मोव रावनासतना खंबीरपणान रावन सोडोवपाक जाय। मुखेलमंत्र्यान ठोस भूमिका घेवची। आमी मुखेलमंत्र्या बरोबर आसतले म्हण सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेन सांगला। RDX खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। गोंयभर म्हादय ही महत्वाची न्हंय आसा आनी उदकाच्या खातीर पिवच्या उदका खातीर तर ती सगळ्यांत महत्वाची आसा। जेन्ना मनोहर पर्रीकर सरकार आसले 2000 स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरांचे 2013 सरकार आसले आनी त्या टायमार कर्नाटकान बी भाजपचे सरकार आसले आनी गोंयान बी भाजपचे सरकार आसले आनी कर्नाटकान उदीक हाडूंक स्टार्ट केल्ले आनी गोंय सरकारची भुमिका अशी नासली, स्ट्रॉंग भुमिका नासली। तेन्ना 70सून आमी लोकांनी आमच्या संस्थे मार्फत सत्तरी जागृत युवा मंचा मार्फत आमी तांकां निवेदन दिलें आनी जोरदार मागणी केली की गोंय सरकारान ठोस भुमिका घेवची म्हणून। आनी ती बारीकशे आमचे जे स्टेप्स आसले तेजे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान दखल घेतली आनी वेळी धरणा बाबतीन बी महाराष्ट्र सरकाराक दुसऱ्या दिसा लेटर धाडले आनी मागीर कोर्टान एटॉर्नी जनरल नाडकर्णी आसले अपॉइंट करून तेंच्यांनी गोंयाची एक भुमिका, स्ट्रॉंग भुमिका मांडली। भूमिपुत्राचे म्हणणे आसा अशें की आमी मोठे संख्येन केंद्राकय आमचो खासदार आमचो BJPचो धाडलेलो आसा, हांगाय सरकार आमचे BJPचे आहा आनी केंद्राकय BJPचे आसा। तेन्ना पयरच ह्या कळसा बांडुरा धरणाच्या कोतान ते पाण्याचो आवाज सध्या सत्तरीन आनी गव्हर्मेंटानय तेजी भाईन आतां आमच्या हेणी विशेष करून सांगला तशें भाईन आनी प्रमोद सावंत भाईनय आमची आतां बरी भुमिका पयलीं घेतलेली आहा। पूण अचानक केंद्र सरकारान आमच्या गोंयांतलें सरकार BJP आसतना परत केंद्र सरकारांतय BJP आसतना आमचेर एक अन्याय केला, ह्या म्हादयचेर अन्याय केला आनी तेका आमच्या त्या कन्सर्न मिनिस्टरान कर्नाटक सरकाराक की एक पर्यावरणाचो फूल दाखलो दिला आनी ते उदकाक कांयच तुमकां परवा ना म्हणून तो दाखलो दिला, तांकां लेटर केला। तेजेर हांव ह्या सरकारा कडेन मागता की तेजेर आमचो पयली पाठिंबो आसा, आतां हें फुडें आसतलो, पूण एकच खणकर भुमिका घेवन तें लेटर पळय दिलां तेका आमच्या सरकारान तेजेर दबाव हाडून केंद्र सरकाराचे त्या मिनिस्टराचेर दबाव हाडून ते लेटर फाटीं घेवन ते हे आहात पळय तो लढो कोर्टान आसा, तो कोर्टाचो निर्णयाचेर तो लढो फाटीं घेवन तेका तेजेर दबाव हाडचो। आमचो पूर्ण पाठिंबो सरकाराक आसतलो।